हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. ह्या दिसांनी वयत थिंगा गोंया ऊस पेटयताय. नॉर्था ऊस पेटत तो पालोवपा आमी वयताय म्हणीत सावथा आनी ऊस पेटयताय. डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर हांव तेजेर पोट बंद मागीर मातशें उणी येताय ते. मागीर तालुका लेवलाचेर पेटयताय. मागीर सालसेता ऊस पेटत म्हणल्यार तो आमचे सब मनीस पालोवपा वयताय. बार्देजा आनी पेटयताय वचून. हे धोडदिरे ब्रोकर हे दलाल दुफंगे म्हणटाय तेजे फाटल्यान तालुका लेवलाचे पोट बंद मागीर विलेज लेवलाचे येताय ते. मागीर कुंकळ ऊस पेटयताय, ओसोड ऊस पेटयताय, आंबेल ऊस पेटयताय, तीन कोडे पेटयताय आनी मागीर ते थिवी वयताय विलेज लेवलाचे. थिवी पेटयताय कित्याक तेज्या पयलीं आनी पेटयलो आसत तेमी सांकवाळे ते भुतानी न्हय. आमी थिंग बिजी आहा थिंग पालोवपाक. तेदो म्हळ्यार थिवी वयर काडटाय. म्हणजे आमी फकत ऊस पालोवपाकूच धांवपाचो. आनी हे कोण कोण आख्खें गोंय आतां एमेझॉन फॉरेस्टा ऊस पेटोल तेश करून गोंय पेटोला. ती एक व्हिडिओ येयलोलो. पप्पा पप्पा वॉर रुको दिया ना. आमगे गोंयच पापा ताका सांगता पप्पा ये गोवा का पूरा डिस्ट्रक्शन बंद कर दो ना पप्पा. ये सब भूटानी लोधा डीएलएफ का प्रोजेक्ट बंद कर दो ना. वॉर रुकवा देता है प्राइम मिनिस्टर मोदी, लेकिन लोधा डीएलएफ भूटानी बंद करपा जायना. सो आतां तेमी हो ऊस न्यू पेटयला आतां थिवी. आतां लेट अस कम टू कोमदाज. आतां ते म्हणटा कोमदाजींनी दिल्या. येस रायट. कोमदाज कोणाको आसता एक एक गांवची. तो ह्या कोमदाजीन मेंबर कोण आसताय त्या गांवचे. फॉर एग्जाम्पल थिवी कोमदाज थिवी लोक. आनी कोमदाज जमीन लीज करप म्हणजे एप्रोक्सिमेटली 99 years. दॅट इज एज गूड एज सेलिंग द लँड. कित्याक आनी 100 वर्स म्हणल्यार आमी कोण आसपा न्हय हिंगा. जाल्यार इकताय कोण, लीज कोताय कोण, तेच गांवचे लोक. म्हणजे घरचो भेदी भायलो चोर. आनी ह्यो कोमदाजी जमीन पण इकताय पण म्हणटाय त्या कोणी गोट धरपाचें. गांवच्या लोकांक धरूं जाय. पूण इंकपी आहाय ते लीज करपी आहाय ते आमगे गांवचेच. जाल्यार आमी करप कितें. ही तोंडान जीब आहा ते जिबे आमगेले दांत घास माताय. गुन्या कोणाचो. बरें गुन्या जालो. हे आतां पण दलाल ब्रोकर पण आसले तांकां कोण येयला गोंय जागृत जाल म्हूण. सो हे प्रोजेक्ट्स पण येताले ते आमी हाडायताय म्हणजे तांकां कळ्ळें. सो तांकां ते त्रास जाताय. सो तेमी आतां ते आमकां घुस्पायताय. दे आर ट्रायंग टू गिव अ डिफरंट पिक्चर. दुसरो कोट लायताय ते. नाव दे डोंट वॉन्ट टू से दॅट दे वॉन्ट टू गेट द कोमदाज जमीन फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स. आतां ते मातशे मायल्डर लेवलाचे गेले. आमी हॉस्पिटल बांदतले, आमी इंजिनियरींग कॉलेज बांदतले, आमी प्ले ग्रावंड बांदतले, आमी थिएटर बांदतले, ओल्ड एज होम बांदतले, पीस सेंटर बांदतले. अशें करून सांगप तेंगे आतां. सो हो तेमी आतां कलर दिला. बेसिकली इवन आय एम फॉर सच प्रोजेक्ट्स. जर तर एक गव्हर्मेंट जमनीचेर कोमदाज जमनीचेर एक प्रोजेक्ट येता जो गोंयच पासत गोंयच्या हितान आहा त्या गांवच पासत आहा. फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल मे बी विथ अ टायअप विथ अनदर कंपनी और समथिंग विथ लेसर शेअर्स देन द टोटल शेअर ऑफ द विलेज. जाल्यार आय एम ऑल्सो फॉर इट. जावं पेट्रोल पंप येता. त्या पेट्रोल पंपा दिवंक कोमदाजी जमनीचेर जायत ते पेट्रोल पंपाले कडेन एक शेअर घेवपाक जाय. अमको शेअर आमकां ह्या गांवच्या लोकांक. जावं एक इंजिनियरींग कॉलेज येता. कितें येवं द शेअर होल्डर मस्ट बी द कोमदाज लँड. Then only this will be surviving for goals. अरे फॉर एग्जाम्पल इंजिनियरींग कॉलेजी नांवान ते जमीन घेताय मागीर जातो कितें. गोंय इंजिनियरींग कॉलेजीन तूं सिटां बांदय मरे गव्हर्मेंटाली आनी इंजिनियरींग प्रायवेट कॉलेज. अशें करून ती म्युनिसिपालिटी इस्कॉलां गव्हर्मेंट इस्कॉल बंद पळयली. मोर एंड मोर एंट्रीज फॉर प्रायवेट प्लेयर्स विदाउट एनी थॉट प्रोसेस. स्लोली गरीब लोकांची इस्कॉल खाबार. बिकॉज मागीर दे कॅनॉट गेट एडमिशन इन टू rich schools because the capitation fees are very high. इसली गोत जातली आमच्या गोंयकारांनी. आनी कोमदाज जमीन सांबाळूंक जाय. आनी गव्हर्मेंट आसा आतां तुम पळय म्हणटाय न्हू गोंयकार सगळे प्रोजेक्टाचे निशेध मात म्हणून बेस्ताची बेस्त माना.
तुम हेसो परतूक कोण दवरले पयले प्रोजेक्ट येताले न्हू पयले बिल्डींग बांदताले घर बांदताले हितून निसंडन जायना आसलें नाव गव्हर्मेंट इज ऑन सारको हाय स्पीड मोडाचे गेला पट्टिडकीन जमीन काबार कोता सारको वयत थिंगा प्रोजेक्ट्स हितून लोक जर तर गोंयांत इमिग्रेट जावं जायत गोंयकारांची आयडेंटिटी आनी पीस खंय आसता रे गोंयच रस्ते सारके रे कांय ना कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणून कांय ना गांवची गोवाची कित करूंक उठले रे तुमी येतुल्या ब्रोकरान तुम दलाल जाले बरें आनी लोक भितलो न्हू तुमी हेसो पयलीं करतूक कोण दवरले चोय त्या गांवांत सांगवाळ गांवांत मोर दॅन 550 युनिट्स 550 फ्लॅट्स सो भिरांत येतली ना रे जी नंबर ऑफ फ्लॅट्स गेल ते गोळे जेजू क्रिस्ता टायमार सान आज देखून त्या सांगवाळ गांवांत पण घर येयल नाही फॉर मोर दॅन 2000 years इतुली घर येयल नाही तितून घरां तुमी एक वर्सा भितर हाडूंक सोदताय मरे सो द डिस्ट्रक्शन which might have been taken place over the period of 2025 years that तुम्ही एक वर्सान काबार करूंक सोदताय दिस इज द प्रॉब्लम आनी लोकांक घुसपायताय पब्लीक युटिलिटी म्हूण आतां टीव्ही प्रोजेक्ट येयलो तो तेसोच एज्युकेशनल म्हूण दिताय सो तुगे भाशेन लोक ऑब्जेक्शन हाडना येस आमी ऑब्जेक्शन हाडपा न्हू हे भाशेन आमी म्हणो जाय सो जायो We want hospitals, we want petrol pump, we want playground, we want utility places, we want senior citizen home, we want peace center. But तुम तेश कोणाय तुमगे past history भरना. Look at that Zuari agrochemical. कित केल तुमी? तेदो गव्हर्मेंटान गोंयच पासत म्हणून इंडस्ट्री हाडून हाडली आनी ती स्लोली आतां थिंगा alleged to have 50,000 कोट्यांचे स्कॅम जालां थिंगा जमनीचेर तो ती जमीन तुम गोंयकारांक दियाय मरे गोंयकारां पासत कितें करया मरे थिंगा कांय ना फकत जॉब दीत म्हणटाय 200-300 जॉब ते जाल्यार इनिशियली दिता मागीर 2 वर्सां मागीर भुरगे आमगे निकळायताय तुमी भायर उडयताय सेम केल तुमी इप्शन ONGC बेतलां पयलीं गोंयकारांक जॉब दितो म्हूण घेयले आनी त्या गोंयकारांक सगळ्यांक काडले आनी तीक बेस्ट सॅम्पलाय थोडे जाण उदक दिवपाचें गार्डन करपाचें साफ सुपाय करपाचें ते सगळे चड गोंयकार आहाय कितें सो हे तुगेली खर्तूक पडतूक कोताय ती चोय लोकांक भिरांत जाता सो तुमी आतां एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट देखून हातमूळ जायतो लोकांक भिरांत जाता आनी तितून तुगे लोकल MLA सपोर्ट कोता थिंग तो बाबूश मुक्तुरात सपोर्ट कोता तेणें सांगिल्लो सो तेका लागून ही प्रॉब्लेम जाताय सो वी हॅव टू आज स्पेशल कमिटी मीटिंग हेल्ड केली TVM जागा अलॉट करपा खातीर सर No, there was a matter which has come from TVM Kumda basically that they are allotting some 2 lakh square meters to some institute from Mumbai, Maharashtra to set up an institute on a lease basis. So just that clearance was given. Which area is it? 2 lakh square meters. 2 lakhs. It is for lease. Okay. How many years, sir? Lease, how many years they have not mentioned, but that is the thing between the Comunidad and the applicant. So it's a private institution from Mumbai. It is a private institution from Mumbai. Okay. What kind of institutions? Primary level, high secondary college? No, they want to set up an institution that has not come to us. It is just as far as allotment of land is concerned, where we are dealing. So Comunidad has sent us the proposal and we have accepted the proposal. Something it was on a lease. I think it is a yearly lease of for 25 lakhs rupees or something. What are allowed? Some Maharashtra, some institution. Education institute. You can just find out details from the office. Thank you. आता ऍक्टिव्हिजम जागृत जाला पयलीं कितें जातालें दुयेंत पड म्हणटरीच सिम्पटोमॅटीक ट्रिटमेंट दिताले सुजल थिंग सूज देंवयली दुखत थिंग दूख देंवयली आनी तेसो ना दोतोर बाबा जाण जावपा जाय ना मेडिकल ट्युरिजम येयला सो आज एक्टिविस्टूय आज मरे मेडिकल ट्युरिजमा भाशेन दे हॅव बिकम अलर्ट जस्ट लायक प्री मेडिकल हेल्थ चॅकअप करता हेल्थ चॅकअप आसता दुयेंत पडून चॅक करपाची सो कितें वयर सगळो आहा तें सस्पिशियस तिका दिसती पडटा एंड देन वी गो टू द मेन डॉक्टर ते भायर गोंय बरें असो चालू जाला हेल्थ चॅकअप ऑफ लँड एक्टिविस्ट पयले वचून सोदून काडय आता
आतां आमच्या गोंयांत आतां एक न्यू प्री एग्जामिनेशन प्री चेक करपा मनीस येयला स्वप्नील शेलेकर ताईर नरोडा हे आतां आमकां जायते प्री हेल्थ चॅकअप करता दाखयताय खूंय खूंय चान्स आहा तो दुयेंस जावपाक सो ही दुयेंस घेवन मागीर आमी मेन दोतोरा बरें वयताय दोतोर प्रमोद सावंता बरें पूण दोतोर प्रमोद सावंत कितें म्हणटा आपल्यान सायन मारला म्हणटा तो म्हाका समजना एक हेल्थ रिपोर्ट येता ओवरऑल गायनेकोलॉजिस्ट आलो नेफ्रोलॉजिस्ट आलो ENT लो कार्डियोलॉजिस्ट आलो गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट आलो सो हेगे रिपोर्ट येता तर तेंगे सायन आसतले न्हू थिंगा कोणूय जाल्यार आहा न्हू डावन द लायन एक रेडियोलॉजिस्टाची सायन आसता न्हू थिंगा सो तेश कोन्न त्यो सायनी आहाय कोणाले जाल्यार कोणाले बट सिन्स यू आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हे सगळे रिपोर्ट घेवन आमचीच बरें येताय तूं म्हणटा आपल्यागे सायन ना म्हणटा आनी ते बेपारवाक वता आनी मागीर तूं म्हणटा तो मी तो नवेच कितें म्हणटाय तेका आपूण न्हूच सो हें बंद कर आनी त्या टीव्हीकारांनी आतां बरे भाशेन बोस अक्रॉस द टेबल अलॉंग विथ द पीपल टू whom they might have either leased out or they are planning to lease it out. तांचे बरें बोसाय give something in return for the people of that village. And whatever projects are coming in Komdad land, सगळे कोमदादी भुरग्यांक मागतलो लोकां कडेन कितें प्रोजेक्ट येता जाल्यार यू वर्क इट ऑन शेअर बेसीस जमीन आमगेली इन्वेस्टमेंट तुमगे म्हूण सांग कीप 51% शेअर विथ यू वर्क आउट आय मीन समथिंग यू हॅव टू वर्क आउट सो दॅट प्रॉपर्टी ऑलवेज रिमेन्स फॉर द पीपल ऑफ दॅट विलेज अरे ह्या कोमदा जमनीचेर हांव झगडो लागल्यार वर्सां वर्स जाली almost more than 15 years in March 15th मार्चाचे 15 तारखेर 2008 आसान झगडटा अवेरनेस कोतालो टीव्ही गांवांत येयलो म्हापसा येयलो म्हापसा एक निमाण रिक्वेस्ट करता सगळ्या कडेन मुगेलो व्हिडियोज 2000 5000 10,000 20,000 लोक चोयत व्हरो देव बरें करूं पूण सबस्क्रिप्शन मुगेलें सुमार 8,700 आहा हांव मागतलो सगळ्यां कडेन मुगेलो चॅनल सबस्क्रायब करे कारण एकल्याक हे व्हिडियो शेअर करपाक मुगेलो जायतो टायम वेस्ट जाता तुमी सबस्क्रायब केले जाल्यार तुमकां मुगेले व्हिडियोज मेळटले देखून एकूच रिक्वेस्ट करता हें सबस्क्रिप्शन हांवें मॉनिटायज केलें ना म्हाका हेंचे 1 रुपया मेळना देखून रिक्वेस्ट करता कमीच कमीच सगळ्यांनी मुगेलो व्हिडियो तुमी सबस्क्रायब करे देव बरें करूं थँक्यू